Gloria देवा भुरग्यांक राख मोगाळ बापा नमान बापाक आनी पुताक तसोच पवित्र आत्म्याक नमान आमच्या याज्ञिकाक भुरग्यांचो संसार येता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं येता. आनीक मागीर मोगचो युकारियाच्या मिसांत भाग घेवंक आज मारिवेलची भाव भयणी मारिवेल विलेज आपल्या गांवची परब समोरता हांगासर येवन फेस्ट ऑफ होली क्रॉस आनी मिसांतल्यान आमी तांचे पासत तांच्या गांवचे पासत भाव भयणी पासत मागून घेता देवान तांकां बरी भलायकी दिवंक. आमी एमीस भेटयता मोन्नाचो उगडास करता मारियो डिसोजा. ओतमे पासून मागून घेता बेबी सिरो दायस. निकतीच आमची भयण मरून गेल्ली आसा तिचे ओतमे पासून मागून घेता मार्सियाना क्रिस्तालीन दियेस. 80th जल्म दिसाक देवाक दिनवासता बाजिलिया फेर्नांडीस. जल्म दिसाक देवाक दिनवासता एरन रोड्रिगीस. ओतमे पासून मागून घेता मानियल सेबेस्तियान डिसोजा. ओतमे पासून मागून घेता कुस्टोदियो आंतोनियो लोरेंका कॉस्ता. जल्म दिसाक देवाक दिनवासता आदोल्फ एस्ट्रोसियो. ओतमे पासून आमी उगडास करता आनी मागून घेता सर मेका रोड्रिगीस जो पिलार सोस्तेच्या स्कॉलान फादाग्नेल पिलार जो फुटबॉल कोच आसलो पीटी सर आसलो मेल्यार 15 वर्सां पडटा ताचे ओतमे पासत आमी एमीस भेटयता आनी सोजा ब्रदर्स फुटबॉल टीम देवाक दिनवासता आनी देवाचे उपकार आठयता आनी घोटाय मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी क्रिस्ती मनशां भावार्थी मनशां पूण जायते पावटी आमचो भावार्थ फक्त जेन्ना आमकां जाय तेन्नाच आमी जागृताय करता. पूण दर मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां देव उगडास करता. जावं खुशाल मोनान वो दुखांत वो कोश्टांत आमचो भावार्थ आमी थीर दवरूंक जाय. हेंच मोन घेवन हें बलिदान बापाक उबारुया. बापा लागीं बोगसोनी मागुया आनी बापा लागीं बोगसोनी मागता आसतना आमा सुमेस्ताचेर आमी चूक केल्या तांचोय उगडास करुया आनी खालतीकायेन म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो ज्ञाव चालून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान चालून वायट हाताळून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागून विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकलीत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलीत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकलीत कोर. मोहिमान देवा उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलीत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र एकलोस तूं ईश्वर एकलोस तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
देवा आमच्या मोगाल बापा जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांचे जिविताच्या सोर घोंड्यांनी तूंच तांचे बऱ्याक वावुरताय. तूं सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें जियेत हांव आनी राजवट चलयता हांव सासणाच्या सासणांक. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वयलें वाचून. वादळ मोडानसून सर्वेस्परान जॉबाक जबाब दिलो. कुसव्यांतलो सोमदीर जोड जोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी गुटलायलो आनी काळोखाच्या फायल्यांनी रेबडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो आनी दारवोटे आनी आडांबे घाले तेन्ना दारा भितर ताका कोणें आटापून धरलो? हांवें म्हणलें, हांगा पर्यान ये, ह्या फुडेंशी उतरूं नाका. हांगासर तुजी गोरविश्ट लारां फुट्टलीं. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलो. तारवार बसून कांय जाण दोर्यान भोंवताले. भायल्या व्हडल्या दोर्याचेर आपलो वेपार चलयताले. तांणी पळयलीं सर्वेस्पराची कर्तृत्वां आनी स्वर्गार तांणी केली विस्मितां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलो. एका उतरान वादोळाचो वारो ताणें उखलायलो आनी दोर्याची ल्हारां उपासरोशी केली. मळबा पर्यंत ते पावले, मागीर खोल सोकला पडले. असल्या आकांतांतल्यान तांचेर आयलो खांपेरो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलो. तेन्ना आपल्या दोळडीरपणान सर्वेस्पराक ताणें उलो मारलो आनी तांच्या आटाबेटांतले ताणें तांकां निवारले. ताणें वादळ सुरसुरीत वाऱ्या इतलें थंड केलें आनी दोर्याची ल्हारां शांत पडलीं. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलो. तीं थंड जालीं म्हूण पळोवन ते खुशाल जाले. वचूंक सोदताले ते बोंदरार ताणें तांकां पावयले. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर केलोली विस्मिता पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले परचेक मेडूंक आयलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवें आसूं. मार्कू पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ते दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतोरी या. आनी लोकांक थंय सांडून ताका आसलो तसोच होड्यान व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय होडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादोळ मोड जाली आनी होडें उदकान भरसोर ल्हारां होड्यांचेर फुंटालीं. आनी तो वेरेशीं उशीर न्हिदलो. तांणी ताका उठावन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटाव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून तांणी वाऱ्याक
बोबाद केली आनी दोरयाक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनीक व्हड थंडाय जाली. मागीर तांणी तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजुडे कित्याक? आजून तुमकां भावार्थना? तेन्ना ते जबोर भियेले आनी एकामेकांक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दोर्या पोरी ताका आयकता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयचें शुभ वर्तमान जेन्ना मार्को बरयतालो, तो आपले फिरगोजेक जी पयलीं क्रिस्तांव मनशां हांचें मोन धरून हें शुभ वर्तमान बरयतालो. हें वादोड मोड जें आयच्या शुभ वर्तमान आमी देखलां, तें जावन आसलें वादोड मोड जें पयलें क्रिस्तांवांनी अनुभवलें. आनी वादोड मोड जालें जेन्ना पयले क्रिस्तांवांक जिवेशी मारताले. द मार्टरडम, तांकां त्रास पडटाले. तेन्ना मार्को हें बरोवन तांकां सांगता, जें मोड तुमच्या जिवितांतेर आयलां, तें तुफान तुमच्या जिवितांत फुटलां, जें तुमची कुटूंब तुमचें जिवीत ह्या समुद्रान बुडटा, देव तुमच्या सांगाताक आसा. आनी शांत जा, भियेनाका असलो भरवोसो तांचे मुखार दवरता. पूण हें शुभ वर्तमान मोगाल इश्टांनो, हे आधुनीक काळांत आमकांय आमी लावंक जाता. कित्याक आमचेय कुटूंब एके ना दुसरे केपेक एका ना दुसऱ्या तुफानान सांपडटा. कसलेय तरी वादोळान आमी बुडटा. आजकाल आमी हे पॅन्डेमिकान बुडलेलीं आसा. आनी जायते जाणांचेर एक भिरांत सुणटा. वो दुसरे प्रश्नांनी आमी बुडटा, वो दुसरे प्रश्नांनी आमी घुस्पोता. तर आमची वादोळां मोडां कसलीं हाचेर आमी नियाळ करुया. शीस आपोसल जेजूचे सांगाताक जायते वर्सां आसले, सुमार 2-3 वर्सां आसले. आनी तांणी जेजूचें जायतें बरेंपण पळयलेलें. ताची विस्मितां, जायच्यो मिलाग्र्यो. ताणें कुड्ड्यांक दोळे दिले, मोण्यांक ताची जीब सुटयली, बेऱ्यांक कान दिले, जांकां भूक पडलेली तांची भूक मारली जेवण दिवन, आनी देंवचार लेगीत काडले. पूण आपोस्तलांनी केन्नाच अनुभवूंक ना द स्टॉर्म एट सी. जे वादोड मोड आज ते अनुभवता, असलें तांणी केन्नाच अनुभवूंक ना. ते खारवी आसले. आनी दुबावरीत जायते पावटी ते दोर्यान गेल्ले. आनी दोर्यान मासली मारता आसतना ल्हान मोठी वादोड तांचेर फुटलीं. बट दे वर एक्सपर्ट एट सी. दे वर एक्सपर्ट. ते जाणा आसलें वेरें खुंयच्यान गुणापाक, कोण भाशेन तोडेर पावपाक. आज जेन्ना जेजू तांचे सांगाताक आसा, एक ओरीश समुद्रांतल्यान द सी ऑफ गॅलिली हे ओरीश वादोड फुंटा. तांच्या जिविताचेर एक खांपेरो सुणटा, एक भिरांत सुणटा. असली भिरांत आनी केन्नाच ताणें पडूंक ना. आनी हे भिरांतीन हे आपोस्तल भावार्थ काबार करता, सोडून दिता. कितें ते म्हणटा जेजूक? ते म्हणटा, गुरुजी, तुका कांयच पडूंक ना? आमी बुडटा ह्या वादोळान. ते म्हणना आमकां साल्वार कर. सेवस अशें म्हणना ते, आमकां साल्वार कर. बट ते म्हणटा, तुका आमचें कांयच पडूंक ना? तांकां तर देवाचेर विस्वास भावट आसलो जाल्यार ते म्हणपाचें, आमकां साल्वार कर, सेवस. पूण जेन्ना तांचो भावार्थ कोबार जाता, भिरांत भितर सरता, आकांत जिविताचेर येता, ताणें जीव सोडलो. आनी एके भाशेन जेजूक एक ल्हान तो शीन करता. आमी मरता, आमी बुडटा, आनी तूं न्हिदला.
आनी जांनी तुफानां वादोळां अनुभवल्यां तांकांच गमून येता कसली भिरांत जिवार येता ती. हांव नोको तुमी केन्ना तुफानाक सांपडल्या जाल्यार कोण सांपडल्या तुफानान बाबा केन्ना बुडला तुवान बुडपाचो ना. हे खारवी जे दर्यांक सदांच आसताले तांचेर एक खांपोरो सुणटा, एक भिरांत सुणटा. जायत थोडे घोडी पोवंक नाका आसतले, ते बुडपाचे सोमतेच भितर. पूण तें म्हणोना जेजू आमकां साल्वार कर, पूण जेजूर शीन कोत्ता तुका कांयच पडूंक ना. जेजू हे आकांताचे वेळार, हे तुफानाचे वेळार एक ल्हानशी न्हीद काडटालो. कित्याक? बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडंट that the Father will save him. जो मनीस देवाचेर भावार्थ दवरता असल्या आकांताचेर, तुफानाचेर, ओ दुयेंसाचेर, ओ मरणाचेर तो खांपेरो सोडिना, ताका भिरांत आसना. Because Jesus was confident that God the Father is with him. आनी हाकाच लागून जेजू भिवूंक नासलो. पूण आपोस्ल जाणीं जायती शिकवण क्रिस्ताची घेतलेली तांचेर हो खांपेरो सुटलो. दुसरे सुवातेर म्हाका दिसता हे आपोस्ल जेन्ना आपूण दर्यान वेताले, मासली मारताले आनी असले तुफानाक सांपडटाले, दे वे कंट्रोलिंग द बोट, दे वे इन कंट्रोल. ते जाणा आसले कोण भाशेन तोडेर पावंक. पूण जेन्ना जिवितांत आकांत येता, भिरांत येता, वादळ येता, तुफान येता, वी कॅन कंट्रोल आवर लायफ. जायते फावटी आमकां दिसता म्हजो कुटुंब बरो आसा, म्हज्या कुटुंबान सगलें आसा, म्हज्या कुटुंबाक दुसऱ्याची गरज ना. कित्याक म्हज्या कुटुंबान दुडू ग्रेस्काय जे म्हाका जाय म्हाका सगलें मेवलेलें आसा. सो आय डोंट नीड अदर्स. ना म्हूण फामील, ना म्हूण सोयरे, ना म्हूण शेजारी, ना म्हूण देव. बिकॉज वी थिंक वी कॅन कंट्रोल लायफ. आनी ह्या पॅन्डेमिकान म्हाका दिसता आमी साबार जाणांचें जिवीत नियाल केल्लो आसा. जावं ग्रेस्त मनीस, जावं गरीब मनीस, दे थॉट दे वे कंट्रोलिंग देयर लायफ. पूण जेन्ना तांचेर आकांत येयलो तेन्नाच तांणी देवाक उलो केलो, गॉड सेव अस. जेन्ना तुफान येता, वादळ येता, वी कॅन कंट्रोल आवर लायफ. आमचे घराचे, आमच्या जिविताचे, आमचे बोटीचे कॅप्टन आमी न्हय. पूण जेन्ना आमचें गर्व, आवर इगो, आवर प्रायड, आवर सेल्फिशनेस असले आमी सरभोंवतणी जिवितान वाडयता, then we think we are controlling others, we are controlling our life. आनी तेन्नाच जेन्ना असलो आकांत येता, असली भिरांत येता, जेन्ना आमचें दुयेंस लोटून येता, तेन्ना आमी देवाक आलयता, उठ देवा, तुका आमचें पडूंक ना. पूण ही साबार वर्सां जेन्ना देव आमकां जायते बेसांवांनी, जायत्या विजमितांनी भरता, जे मागता तें दिता, तेन्ना आमकां देवाचें केन्नाच पडूंक ना. And so sometime we use God as a life belt. जेन्ना हांव बुडटा तेन्ना हांव बोये घालता म्हाका साल्वार करूंक. So God is not the life belt, बोये न्हय. जेन्ना म्हाका जाय, म्हाका गरज पडली, हांवें देवाक वेंग मारली. It is not that. Because the human greed, a मनीसपणाची आस, the human pride, the human ego tells us, आमकां सांगता, we are controlling everybody. So आमकां देवाक आमकां तितली गरज ना. आनी शेवटाक मोगाल दिसता ह्या लिमण्या 3 ओडींनी जेन्ना जेजू हे मोड थंडायता, शांत जा, शांत जा. ते आपोस आनीक भियेता. ते आनीक भियेले. पयलीं ते भियेले ते मोडाक, ते बुडटा मोडटा म्हणून. आतां मोड बंद जालें,
शांत जाले आनी तरी आसतना आमकां म्हणलें ते जोबोर भियेले आनी एका मेकांक म्हणूंक लागले हो आनी कोण. Because they have not got to the heart who is this Jesus. आनी हें आमचें जिवीत. आमी बावतिजम घेता, कम्युनियन घेता, सगळे साक्रमेंट करता, आमचें जिवीत जियेता. And still we don't know who is Jesus for us. आमी तर जाणाव जेजू आमकां कोण जाल्यार आमच्या जिवितान असली भिरांत भितर सरोना, आमचेर कांपेरो मारिना. पूण आमचो भावार्थ आलता दोलता तसलो. बरेपणांक आमी बरी, वायटपणांक आमी देवाक व्यंग मानता. आमचो भावार्थ तसलो. आनी हेकाच लागून ते शिसूय भियेले आनी म्हणूंक लागले हो आनी कोण. असले आमी केन्नाच पडूंक ना. तर मोगाल इश्टेंदो, unless we let go this human control, the human pride, आमचें गोर, आमची पदवी, ज्यो वस्तू आमकां दुसरे सगळे दुस्मानकायेन भरता, व ज्यो वस्तू आमकां देवा सोरशी आमीच पयस वेता म्हणून आमी दोनी unless we let go things, we can't assess, we can't understand the essence of God, देवाची पूर्ण मोल. असलेच दोरयांतल्यान देवान जोना प्रोवेद्याक विचलो आनी म्हणलें निनिवे एक गांवांत तुका हांव धाडटां देवाचें उतर परगटूंक. हांव तुका मागतां हो पातकी गांवांत वच आनी देवाचें उतर तांचें जिवीत बदलूंक, तांची नवसुर्णी करूंक ही परगटणी कर. आनी प्रवादी जोना उठ्ठा आनी असलें मौन धरून वेता आसतना देवाचें उतर मानून घेना. निनिवे वचपाचे बदलेक तो आपणाक जाय ते गांवांत वेता. देवा सोरशिल्लो कूस मारता. ताका दिसलें हांवें देवाक काट मारलें, हांव दुसऱ्या गांवांत वेतलों. आनी दुसऱ्या व्हडले बोटीर बसून पोड काडटा देवाची. आनी आमकां गुमून आयलेलें आसा कोण भाशेन दोर्यान तुफान उपरासता. आनी ती ल्हारां मारून जोना न्हिदलोलो आनी कोण भाशेन जोनाक ते उखलून दोर्यान शेंवटिता. तेन्नाच हें मोड शांत जाता. जायते पावटी मोगाल इश्टेंदो, आमी दोर्यान शेंवटूंक जाय, आमी दोर्यान बुडूंक जाय, नाजाल्यार आमचें जिवीत बदलना. कित्याक देव आमकां येवजण दिता, ती येवजण सांडून मनीसपणाच्या येवजणींतल्यान आमी चलता. जी आमकां देव सांगता देवाक फाटीं दवरता, म्हाका जाय ती वाट हांव चलतां. And unless we drown into the depth of the sea, आमची बदलणी जायना. आज आमी नियाल करुया. देवान दिल्लो भावार्थ न्हय फकत बरेपणांतल्यान वा न्हय फकत कोश्टांतल्यान, सदांच देवाचेर विश्वासी रावंक आनी अदीक जाल्यार देवाचे उपकार आठोवंक. देवाचो भावार्थ न्हय आमकां फक्त जेन्ना हांव बुडटां, पूण जेन्ना हांव उफेतां, when everything is good with me, let us praise and thank God for the gift of life. हे आमची मागणी हे मिसांतल्यान बापाक उबारुया, बापाचो आदार मागून घेवया. आमची क्रिस्त धर्म आमी बलिश्ट करूंक, न्हय फक्त म्हाका जेन्ना देवाची गरज पडटा, न्हय जेन्ना म्हजें मरण लोडून येता, न्हय फक्त जेन्ना म्हाका दुयेंस शेपून दवरता, वा कसले प्रस्न म्हजेर येता. देव एक सारको एकाच मोगान आमकां सगल्यांक वेंगयता. हेच देवाची भुरगीं आमी. तोच देवाचो मोग आमी अनुभवुया आमच्या मागण्यांतल्यान आनी अदीक जाल्यार मिसाच्या बलिदानांतल्यान ते वागतीन वाचुया. असलीच मागणी बापा मुखार घालून आमी हे मिसाची गोठाय मागून घेवया.
सगळी उबी रावुया. आमचो बावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, स्वर्गदेदार बाबा सगार आनी तुमेच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं घरवीं सांबाळ आंगवार मरेत आयजो पांच वेळा ताका लय कोस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकितिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्गदेदार देवा बापाच्या सुवात बसले विधां जिव्यांनी मेल्यांची मुन्सुबी करून घेतलो सदमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पथकांची भोगसणी फ्रीचें जेवण खावन सासणाचें जिवीत आमेन. बसूया. Baginल्या फुलांमोले रानांतल्या झाडांमोले कोळींतल्या दातूंमोले इस्वळाक सोडलें देणें जेजूच्या खासा सोबे भेटोयता काळीस मोजें जेजूच्या खासा सोबे भेटोयता काळीस मोजें दोरयाच्या उदका भितर वेळेचे रेवे भितर राजांच्या तेव्यां भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जेजूच्या खासा सोवे भेटोयता काळीस मोजें जेजूच्या खासा सोवे भेटोयता काळीस मोजें. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पवित्र देवाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवा सर्वेश्वर मानून घेऊ सर्वेस्परा प्रोत्सून जावन आमचो वांकडणीचो योद मानून घे. हे योजना वरवीं आमची अंतस्करण शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावंक आमचे काळजाची भक्ती हे मी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमचे देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनाचे देवा, सर्व केल्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवालेन तुवें मनशे कुलाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सुर्वदार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सोवें तुका मानूंक पातोक नास सोडून हेर सगल्यांत आमचे गोठीन जिवंक तुवें आमकां पाठवयलोय. तुवें ताका पाठवयलोय देखून देवदूतान भक्त संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती म्हणटाव. पवित्र 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 तोलबराचो सर्वेश्वर स्वर्ग आनी संसार व्हडला तुज्या वैभवान. हो स्वर्गीय तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. हो स्वर्गीय तुका जय जय. तुमी दिमी घालूंक जाता नाजाल्यार बसूंक जाता, उबे रावचें न्हय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पुतात्मेक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो हानीक म्हणे, हो तुम्ही सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली हानीक म्हणे, तुम्ही सुमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नोवेन ससनीक कराराची हें रगत, पातकांचें बॉक्स नेमेलच्या. तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरताव, तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगट्टाव. तुझ्या आण्याक आमी ओतरेकतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीन उगडास करताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सुनवणची खालच तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कुडरगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्वे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे वीस जालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप, डॅक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगळ्या यत्निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसरून मेल्यान ते आमच्या भावभिनेची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्ट गती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमो सुमेस्तांची दोया कर आमी मागताव. आंकवार मरी देवाची माई संगाती, बागेन धरून दोता आनी सर्व काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परिदार बापा, सर वर्दून आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. आज ही परब करतल्या मारिवेलची भाव भयणी, तांचे कुटुंबाचो, तांचे गुरत्यांचो उदीक जाल्यार तांच्या दुयेंत आशिल्ल्या भाव भयणीचो उगडास करुया. आमची मागणी, आमचोय भावार्थ वाडूंक जेजून दिल्लें प्रार्थोन बडा विस्वासान उचारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस. आनी आमकां ताणें दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दव्या करुणे जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार कालकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाटाय. कित्या राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचेर भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससन्याच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. जय सव्यास. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले. आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीचे जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हज्या भितरचे म्हाका सांग. तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची खोड. आमेन.
Kristaचे रगत. Amen. Spiritual communion magne mogala Jesu au sot mantan tu corrents bo povit sacramenten asamun. Sogle vustu poros haun tu zo mo करता आणि हे वेळार तुका म्हजे काळजांत घेवंक आशेता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तूं ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुज्या सुरशिलो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका. आमेन. ही गायनां आमी म्हणचीनूय पॅन्डेमिकांनी आमी गायन करूंक जायना इगोजेन म्हणटूच काळजांतल्यान ती आयकून घेवची. पवित्र आत्म्या देवून ये सुर्गी किरणा फांकोयते तुझो उजवाड घालीते तुझो उजवाड घालीते ये दुर्बळांच्या बापा Wardanan dinara Ye kalsa jauh suara Ye kalsa jauh suara Boboria bus wondara Otmia jadu lopaunya Boleh shitol visavya Boleh shitol visavya Ye durbolancha bapa Ye wardanan dinara Ye kalsan jauh suara Ye kalsan jauh suara
porlaso Ducerut patieta Dusman vero kalta tegna Watai maka Taroka Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Bob matan tu janawan Tuže kantin ge maka Awoi soshi aplia taknya Palwang taplia Eka Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Sonia Jesu, yeah, yeah, आमच्या खालसांत रावून घे. Sonia Jesu, yeah, yeah, आमच्या खालसांत रावून घे. बाप्पा कोचून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस जालोय. Sasnal tuझे ओजोन जाले आमचे मोदें विरार करचे सोम्या जेजू ये ये आमच्या खालसांत रावून घे सोम्या जेजू ये ये आमच्या खालसांत रावून घे Puvit atmianam kambotai Bapa sargiam takotai Baboy tuci ami sogni Biran ailam tuje soshi Sonia Jesu Ye, ye Amcha khalsan rabun ye Sonia Jesu, yeah, yeah, आमच्या खालसांत रावून घे.
प्रार्थूया. दयाल बापा, तुज्या पुताचें अमोलीक कुडी रोगताचे जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून हे जेवणान भोगतीन वांटो घेवंक ससण्याचें सूख आमकां खात्रीन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. मारिवेलच्या भाव भयण्यांक तुमकां सगल्यांक फेस्ताची उनवणीत परबी हांव येता आनी मागून घेता तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळाचेर देवाचो आशिर्वाद. आमी ह्या पॅन्डेमिकांत उदीक जाल्यार कोवीड पिडींतल्यान फाटले 1.5 म्हयनो कसो आमच्या भारतांत, आमच्या गोंयां ही मारामारी जाल्ली पिडेची, कोवीड पिडेची, तेन्ना आमी फंड रेज हाचो उलो मारलेलो. उदार काळजांनी आमच्या गोंयकार भाव भयणींनी थ्रू द गोवन चॅप्लन्सी, तेच भाशेन हांगावेली सेंट पिटर्स पॅरीश, सेक्रेड हार्ट पॅरीश आनी थोडीं आमची दुसरे इश्ट मित्रांनी आपल्या उदार काळजांनी मोगाची बेट कशी दुडवांचो मजत केल्ली. सुपिरियर जनरल ऑफ पिलार सोसायटी फादर सेबेस्तियान सेबी मास्करेनस हाची चीट आमकां अशी धाडलेली आसा. तो म्हणटा, आय एम व्हेरी टच्ड दॅट आवर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन स्विंडन दॅट हॅव थॉट अबाउट अस. I do know that UK is not fully open and many people are on follow. And yet, we have managed to raise £21,180 for the poor. When the love of God is full in our hearts, it pours out to our neighbors in need. Please convey my heartfelt thanks to all people involved in this generous act of love. We shall pray for all of them. The money will be used directly for the poor. Our fathers in Kolkata have reached out specially to the poor in this time with food and aid beside the regular food they give to the street people in the streets of Calcutta. Added to it was the cyclonic storm that wiped our houses and shelter. We never thought that Goa, which prides itself of such a developed state, would be in such a pathetic state. The sheer helplessness due to pandemic and the apathy preparation of the government had everyone in tears and uncertainty. We have joined the Rotary Club for helping people with oximeters, medicines, oxygen that are given to people to use. The fathers in Mumbai province were also badly hit in the villages where lack of knowledge of health care facilities hit poorly. The money collected by generous heart will be to alleviate the suffering of the poorest of the poor, and be assured that no money is taken for administrative cost. May God bless you and all our friends for the Sebastian Mascarenas. So anek pauti tumka sogल्यांक जे उदार मोनांनी, उदार काळजांनी गरिबांचें, वाडसुऱ्यांचें आनी आकांतांक पावलेल्याचें चिंतलें म्हणून. आनीक जशें सुपिरियर बरयता, जी मोजत तुमी आमकां धाडटा ही मोजत तेंच्या घरांनी वता, जावं मेडिसीन, जावं ऑक्सिजन, ओ जावं कपडे ओ घरां, हाका एडमीन वर्क लागना. दुसरे सुवातेर एकूच विनंती, जेन्ना आमी हांगासर मिसाक येता एकदम बरें दिसता. कोंकणी मिसान आमी भाग घेता हो सोयीक मेवता. हॉलिवूडान आजून मिसां कोमे जावंक ना. म्हणटूच आमी मातशें बेगीन येवचें. बेगीन येवल्यार सगल्यांकूय बसूंकूय आमी घालूंक जाता. खंयच्यान हॉलांतूय प्लेस आसता. लेट येयलें म्हणटूच सगल्यांकूय गडबड जाता. मातसो तुमी बेगीन भायर सरचें आनीक बेगीन येवन मिसांत भाग घेवचें. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सव्या सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यां बालांचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार.
संसाराचे सदांच आमच्या मोगान लासतले सांडू नाका माये मोगाचे पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच कोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच कोपान तुजे विस्मीत माये ओरुण्यान दिश्टी पडली गोरवां राखण्यान उलोयली तूं वोळा कोतकोत्यान संवसार पोरकोंटा तुज्या दिसण्यान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच कोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच कोपान कोर माये तूं आमचे चुरचुरे बागोय आमच्या खालसांचे आवडे पयस कोर आमचीं विघ्नां मिरमिरे तांकुंची कोय सोर्गींचे पावंडे पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच कोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या